हर घर नल हर घर जल ही सरकाराची आश्वासनां पोकी आशिल्ल्याचें आयज दिसून येता। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सांगतात, गोंयच्या लोकांक 24 वरां उदक मेळटा, पूण सांगे मतदारसंघातल्या भाटी पंचायतींतल्या विलियण कुमारी बोडीमळ ह्या वाठारांत लोक फाटल्या 8 दिसां सावन उदका खातीर वळवळे काडटा। फाटले 8 दीस उदक येवंक ना म्हणून तिडकल्ल्या गांवांतल्या लोकांनी मंगळारा सांगेच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयांत मोर्चा व्हेलो। उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो हे खातीर सहाय्यक अभियंत्याकडे निवेदन पत्र सादर केलें। नळाक फक्त अर्दे वर उदक येता, पूण तेवूय खदूळ। टँकरान उदकाची सारकी पुरवण जायना, देखून फुडल्या 24 वरां भितर उदकाची पुरवण जायना जाल्यार आनीक व्हडलो मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी केली। पण 24 आवर दिला आम्ही तुमकां आणि तुम्ही आता ते आमकां रिटर्न दिया, जे कितें सांगता पळय रिटर्न दिया आमकां। आणि हो मोर्चा न्हू, हे फक्त आमी मेमोरेंडम दिवपा आयल्या। मोर्चा आमी हेज्यान मोठो काडूं शकता। बोर्ड वेल आसा न्हू, तुका सांगता बोर्ड वेल हांवें लोकेशन फिक्स केल्ली। आतां तेका मटेरियल हाडपा जाय, हांव काय टायम कॉन्ट्रॅक्टर तेका 2 दीस दिवपा नाका मिनिमम। हें दी न्हू टायमींग, हें दी दीस दी न्हू। हांव ते फाल्यां तुमकां म्हाका खबर आसा न्ही म्हणून बसला न्ही। तूं इनिशिएट कित्याक घेता? तूं म्हणटा 2 दीस दी 3 दीस, तूं टायम दी न्हू। अमके टायमार जावपा जाय म्हणून तूं कित्याक सांगना सायबा? तूं कित्याक सांगना? हांव मात मोठ्यान उलयतां, हांव तुका रिस्पेक्ट दिता सायबा, खुर्ची रिस्पेक्ट दिता, पूण असले बाबतींत न्हू। हांव म्हणटा तूं टायम दी, ह्या टायमार जावपाक जाय म्हणून सांग न्हू। तूं ऑथॉर ना चेराचो, तुजेर हेजेर ना, तुका मिनिस्टर वगैरे काय लागना। तूं आमच्या डिपार्टमेंटाचो ह्या न्हू, सर्विसर व्हा न्ही। तूं आमकां टायम दी सायबा, टायम दी। ते आमकां उदक ना। आतां कितें जाता, ते उदक सोडटा म्हणटा, पूण आमगेली जी वयर वयर घरां आसा तांकां उदक मेळना। थोड्यांगेर गोरवां आसा, तेणी कितें करपाचें, हाल काडपाचे, टँकर धाडटा, ना अशी ना, पूण कितें टँकर भितर भितर घरांनी वचना। जाणटी बीन मनशां आसा, ती कशी रस्त्यार साकून कशी म्हणून उदक व्हरतली, हेजे लागून लोकांचे हाल जाल्ले आसा। तेजे लागून आमी आतां हांगा येयल्लीं ऑफिसराक मेळपाक। तेणी सांगलां की आपूण करतलो, पूण केन्ना करतलो कितें तें आमी कांय गॅरंटी दिवपाक शकना। जेन्ना काम चालू जातलें तेन्नाच दिसतलें की आमकां कितें केन्ना तरी उदक मेळटलें अशें म्हणून। आतां आमी ओन्ली इन्फॉर्म करपा येयल्लीं, लेटर दिवपा येयल्लीं। सपोज हें काम जालें ना जाल्यार आमी सगळे लोक गांवचो मेळून मोर्चा काडपाक फाटीं रावपाचीं ना। पूण आयज तब्बल 8 दीस जाले की उदक जें आसा तें शॉर्टेज आसा। टँकर जे आसा ते टँकरीन उदक पावोवप जाता, पूण ते टँकरीन जर रस्तो जर दारां आसा जाल्यार ती टँकर पावतली। जर रस्तो जर मात पयस आसा जाल्यार ते जाणटे मनीस आसा, आनी जाणटे मनीस आसा ती कशी उदक व्हरतली? म्हणजे सरकार दोळे धांपून न्हिदलेलो आसा अशें दिसता। हर घर हर जल अशी तेजी योजना आसा, तर हांव ती म्हणटा ती असफल जाल्ली आसा। कारण कित्याक आमी सांग्यार रावपी आसा, सालावली डॅमाचें उदक पूर्णपणे आमी दिता आनी आमकांच तें उदक जें आसा तें मेळना। म्हणजे हेजी मोठी खंत जाता आनी दूख दिसता की सरकारान आतां हो आमचो अंत पळोवप ना। ही आमी मोर्चा न्हू, हो फक्त आमी एक ट्रायल बेस बारीकसो आमी एक ताका हिंट दिवपा आयल्या, इंटमेंट दिवपा आयल्या। आनी हेजे फुडें गरज पडली जाल्यार आमी फुडली स्टेप जे आसा ते घेतले। आयज आमी हेंच सांगपा आयल्या की आमकां 24 आवर्स भितर आमकां उदकाची पूर्ण वेवस्था करून दिवची। टिपी टिपी उदक आमकां कोता येना, आमकां पूर्ण पयलीं जशें उदक येतालें तशें फूल टायम आमकां उदक जाय। जो पर्यंत तें उदक दिना तो पर्यंत हो मुवमेंट जो आसा तो चालूच आसतलो आनी येयन हितून जातीन लक्ष घालचें अशें आमचे सगळे गांवकऱ्यांचे वतीन आमी मागणी करता। आमचे 2 बोरवेल आशिल्ल्यो, तितूंतली एक बोरवेल कॉलेक्ट जाली। सो एक बोरवेलांतल्यान सगळे एरिया विलियन आनी कुमारी हे एक पावोन नासतना थोडे पार्ट्स जावपी म्हळ्यार थोडे घरांक उदक पावोन जालें। सो आमी आतां तेजी रेमेडी म्हणल्यार आमची जायका नेटवर्क आसा तें टॅपिंग करीत न्ही जाल्यार तांकां कुमारी आनी हे विलियन आनी बोंडीमळ म्हणटा ते सगळे एरिया ते उदक पावतले। प्लस बोरवेल कन्स्ट्रक्शनाक आमी ऑलरेडी लोकेशन बी फिक्स केल्लें आसा। काल येवन आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान विदीन 2 डेज आमची बोरवेल कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट करता। उदक केन्ना मेळटलें तांकां हांवें एश्योरन्स दिला बाय मंडे, बाय दीस एंड ऑफ दीस वीक ते म्हाजे बोरवेल प्लस जायका नेटवर्काचे दोनी कामां रेडी करून दिता। प्लस इन मीन टायम म्हजे टँकरान सप्लाय उदक चालूच आसा।